लुका प्रमाणे सुवार्ता अध्याय 21. विधवेची खाणीक. देवाळाच्या धर्मपेठेंत धान धेने घालतल्या ग्रेस्त मनशाक आपले दोळे उभारन जेसो पळेवन आसलो. एक दुर्बळे विधवेन तांब्याचे 2 पैसे धर्मपेठेंत घालताना ताणे देखले. तवळ तो म्हणालो, खरेंच हांव तुमकां सांगता, हे दुर्बळे विधवेन हेरां सकटां प्रास चड धान घालें. कित्याक हेरां सकटांनी आपले ग्रेस्त खायेंत भरोन उरलेल्यांतले घालें, पूण हिने आपले दुर्बळ खायेचे म्हणजे आपले थान बुकेचेंच दिले. जेसू देवाळाची देसवाट कळीत करता. तांचे मोदले थोडे जण देवाळा विशांत उलोवन ते सोबीत फातरांनी आनी धान आयिल्ल्या वस्तूंनी सुरंगार आयला म्हणटाले. तवळ जेसून तांकां सांगलें, तुमी देखतात त्या बांदपाचो फातर सयत उरासो ना तसले दीस येतले. सकाळी कोस लावन घालतले. अंतकाळाच्यो खुणा. तवळ तांणी ताचे लागीं विचारलें, मेस्त्री, ह्यो संगती केदाळा घडतल्यो? त्यो घडच्यो वेळ लागीं पावला म्हूण गुर्त कसलो? तवळ जेसू तांकां सांगी लागलो, कोणी तुमकां फसयनाशे सत्राय करा. साबार जण म्हजे नांवी येतले आनी हांवूच तो आनी न मियारल्लो वेळ लागीं पावला अशें म्हणटले. पूण तुमी तांच्या फाटल्यान वचनाकात. झुजां आनी खाडकाया विशांत खबर आयकून आकांतान पडनाकात. ह्यो संगती घडा जायीच, पूण अंत तक्षण येवचो ना. उपरांत तो म्हणालो, राष्ट्र राष्ट्राचेर आनी राज्य राज्याचेर झुजाक देंवतले. थंय हांगा भिरांकूळ भुंयकांपण्यो जातल्यो, दुखळ आनी मारीची पिडा पडटली आनी आकाशार भिरांकूळ दृश्यां आनी विचित्र खुणा दिश्टी पडटल्यो. कश्ट आनी दगधवणी. पूण ह्यो सर्व संगती घडचे पयलें तुमकां धरतले आनी दगदयतले. तुमची झडटी करचे खातीर तुमकां सिनागोगाच्या अधिकाऱ्यां हुजीर हाडटले आनी बंदीखान्यांनी घालतले. तुमी म्हजे फाटलावदार देखून तुमकां राया आनी अधिपती हुजीर ओडून व्हरतले. सुवार्तेक साक्ष दिवंक तुमकां हो एक संदर्भ जातलो. तवळ कितें जाप दिवची त्या विशांत आतांच आलोचन करचे नांव म्हूण तुमचे मोतींत निर्धार करा. हांवूच तुमकां असली वाचा सक्त आनी जानवाय दितलों की सर्व तुमचे विरोधी तुमकां आडावंक वा तुमचेर उपराटें सांगूंक शकचे नात. तुमचींच आवय बापूय, भाव भयणी आनी सैरीं धैरीं तुमकां पराधीन करतली आनी तुमचे मोदल्या थोड्यांक जिवेशी मारयतली. तुमी म्हजे फाटलावदार देखून हर एकलो तुमकां द्वेषितलो. तरी पूण तुमच्या माथ्याचो एकच एक केस लेगून
नास सांवसो ना। तुमचे धीग सोसणे खाये वरवी तुमचे जीव तुमी राखतल्यात। जेरुसलेमाचो विभाड। जेरुसलेमाक सैन्यानी वेढो घाल्लो तुमी देखतना ताचो विभाड लागी पावला म्हूण जाणा जाया। ते दाळा जुदेयांत आसात ते दोंगराक फोळ्ण धावो, शहरा भितर आसात ते भायर धावो, आनी नाडांत आसात ते शहरा भितर रिगाना जावं। कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसलेले घडोवन येवचे खातीर फारीकपण घेवचे दीस ते। हा बिरमोत त्या दिसांनी गर्भिण्यांची आनी पानो दितल्यांची। गांवांचेर भिरांकूळ कश्ट येतले आनी देवाचो क्रोध हे परजेचेर देंवतलो। थोडे तलवारींक भले जातले आनी थोडे परके देशांमोदे गुलाम जावन शिंपडतले। आनी हेर जातींच्यांक म्हूण निर्मिल्लो काळ काबार जायसर जेरुसलेम शहर अन्य जातींचे आपल्या पांयांतळा मस्तेताले। मनशा पुताचे येणे। सूर्याचेर, चंद्राचेर आनी नखेत्रांचेर खुणा दिश्टी पडतल्यो। भुंयचेर दर्याची आनी उसांबळ लारांची गाज आयकून लोक भियान कंगाल जातलो। अंतराळाच्यो शक्त्योस लखतल्यो जाल्ल्यान संवसारार कितें घडोवंक आसा तें कोण जाणा म्हूण चिंतून मनीस भियान शिरी सुकतले। तेदवा मनशा पूत वर्ते पदवेन आनी महिमेन खुपांचेर आयलोलो दिश्टी पडतलो। ह्यो सर्व संगती घडोवंक सुरू जाल्यो म्हणटना धैर्यान उबे रावा आनी तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा। कित्याक तुमचे सडवण लागी पावल्या म्हूण जाणा जाया। अंजुराच्या रुखाथावन फाट। उपरांत जेसून तांकां ही ओपार सांगली। अंजुराचो रूख वा हेर खंयचोय रूख पळया, तांकां आंकड्यो फुटोवन पानां उसोंक जाताना गीम लागी पावलो म्हूण तुमी समजतात। तेच परी ह्यो सर्व संगती घडलेल्यो तुमी पळयतच देवाचे राज्य लागी पावला म्हूण समजा। खरेंच हांव तुमकां सांगतां, ह्यो सर्व संगती घडल्या शिवाय ही संतत बिलकुल अंतरची ना। अंतराळ आनी पृथ्वी सरतली पूण म्हजी उतरां सरची नात। जागृत आसूंक सत्राय। तुमचेरच सत्रायेचो धडो दवरा। फेस्तां मार्चांत, आमाल पियोन्यांत आनी हे जिणेच्या राठावळींनी तुमचे अंतस्करणां धाड्डे जातीत आनी तो दीस चिंतेनातल्या वेळार पास पडले बरे तुमचेर येत। संवसारांत जियेतल्या समेस्त मनशांचेर तो दीस येतलोच। देखून घडची आसात त्या सर्व घडींतले तुमी शाबीतायेन सुटोवंक आनी मनशा पुता समोर उबे रावंक तुमी योग्य जायशें कळनासतना मागणें करून जागृत रावा। दिसाचे
तो देवाळांत शिकवण आसतलो, पूण सांज जाताच शहरा भायर वचून रात सगळी ओलिवेत दोंगरार करसितलो. लोक सकड फांत्यारच उठोन ताचे शिकवण आयकोंक म्हूण देवाळाक येतालो. आमेन.